नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकीक कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेतात एक अशा वादाचेर वा कॉन्ट्रोवर्सीचेर जो वाद खूब वर्सां जाली चलत आयला आणि तो म्हणजे वाद खास करून गोंयांत जेन्ना पुर्तुगीज कितें फेस्टिवल जातात वा आनी कसले प्रोग्राम जातात तेन्ना स्वातंत्र्य सैनीक मुखार सरतात ताका विरोध करतात अशे तरेच्यो घडणुको घडत आसात आणि अशे वेळार एक तिसरो इंडो पुर्तुगीज फेस्टिवल म्हणजे भारत आणि पोर्तुगाल हांचे मदल्या सगळ्या सांस्कृतीक हातूंतलो एक फेस्टिवल जवळ जवळ 35 दीस चलतलो जो 21 ऑक्टोबराक सुरू जाला आणि 26 नोव्हेंबराक सोंपतलो अशे तरेचो तिसरो फेस्टिवल हो पूण इतले ते 35 दिसांचो घेतात आणि ताका स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेन विरोधी केल्लो आसा ताजेर चर्चा करपा खातीर आमी हांगा 3 मानेस्तांक आपयल्यात तातूंतले पयले मानेस्त आसात गोंयचे एक खडेगांठ स्वातंत्र्य सैनीक एक साहित्यीक लेखक आणि त्याच बरोबर पट्टीडकीन हाजेर उलोवपी गोवा स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली दुसरे ही जी हो जो फेस्टिवल घेता त्या फेस्टिवला खातीर गोंयच्यो कितल्योश्यो संस्था एकठांय जाल्ले आसात आणि तातूंतल्यान सेमांदा कुल्तूर इंडो पुर्तुगीज अशी नांवाची संस्था स्थापन केल्ली आसा त्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि गोंयचे एक नामनेचे उद्योजक अनिल खंवटे आणि तिसरे आमचे बरोबर आसात ते म्हणजे गोंयचे एक राजकारणी पूण त्याच बरोबर सोशल एक्टिविस्ट एक तत्वचिंतक म्हणून तांकां वळखतात ते माथानी साल्ढाणा तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडियो भितर येवकार आणि नागेश बाबा आमी तुमचे कडल्यान सुरवात करया जेन्ना जेन्ना अशी तरेची कितें गजाल जाता आतां वेगवेगळ्या राष्ट्रां भितर एकामेकांचे संबंद वाडोवपा खातीर असले तरेच्यो घडणुको घडत आसात पयर पयर इंडो अमेरिकनूय बी गजाल जाली पूण जेन्ना जेन्ना इंडो पुर्तुगीज अशें कितें जाता गोंयचे आनी पुर्तुगीजाचें कितें जाता तेन्ना तुमी उठ्ठात आनी सरळ त्या गजालीक विरोध करतात कित्या खातीर पहिली गोष्ट म्हणजे पुर्तुगाल हें जें राष्ट्र आसा हें राष्ट्र म्हजे दृश्टीन जागतीक राजकारणाचे दृश्टीन बिलकुल म्हत्वाचें न्हय आयच्या स्थितींत युरोपांत सुद्दां ह्या राष्ट्राक म्हत्व ना आयज अशा परिस्थितींत भारतांत वा भारत सरकारान पुर्तुगालचे कितले लाड करचे कितले तांचे मोठेपण गावचे हाका एक मर्यादा आसा दुसरें आमी जो विरोध करतात तो आमचो व्यक्तिगत विरोध न्हय हो तात्वीक विरोध आसा तात्वीक विरोध इतलेच खातीर पुर्तुगेजांनी आमचेर वट्ट 3 तालुक्यांचेर 450 वर्सां बाकी कडेन ताजे परस 200 वर्सां पूण सोड टोटल 450 वर्सां राज्य केलें ही 450 वर्सां जी पळय आमचेर राज्य केलें हें जुल्माचें राज्य हें गोंयकारांक हें राज्य ह्या राज्यांत खरे गोंयकार जे आसा मेजॉरिटी गोंयकार हे सूख समाधानान पळय जगले बिगले म्हणटा हें सगळें फट कांय लोक जगले कांय एक मायनॉरिटी ती जगली की जे सरकाराक बरें मागून पुर्तुगेज सरकाराक बरें मागून जगले आनी पुर्तुगेज सरकारान तांचें कल्याण केलें हें जर सोडीत सबंद बाकीचें जें गोंय आसा तें सगळेंच मेल्लें गोंय कशें 450 वर्सां आमी जगले आनी हाका पुर्तुगेजांचें राजकारभार कारणीभूत आसा पुर्तुगेज हे ब्रिटीश आनी फ्रेंचा परस वेगळे ब्रिटीश फ्रेंच हे जे आमचेर आयल्यान जाणी राज्य केलें हे आमच्या संस्कृती धर्मांत खंयच मेतेर जाले नात पुर्तुगेजांनी हें केलें ना पुर्तुगेजांचो मुख्य आशिल्लो धर्म आनी मागीर धर्मा फाटल्यान तांगेलें कल्चर ताका लागून आमची भास बदलप आमच्या संस्कृती बदलप आमचे चाली बदलप असले तरेचे नाका नाका जाल्ले अत्याचार ताणें आमचे गोंयचेर 450 वर्सांत केल्ले आसात इंक्विजिशन सारकें आमचेर लादलें तातूंत आमचेर अत्याचार केले आनी मागीर जे लोक उठाव जाले पुर्तुगेजांचे विरुद्ध तातूंतय खूब अत्याचार केल्ले ताचें वर्णन करपाक तितलो वेळ ना हे परिस्थितींत आमकां दिसता की पुर्तुगेजांक आज कसलोच नैतीक अधिकार हांगा येवन कल्चरल फेस्टिवल करपाचो नैतीक अधिकार ना कारण कोणा खातीर करता तुमी कल्चर तुमचें कल्चर आमी पळयलां तुमचो फूड कितें आहा तें आमी पळयलां तुमी सगळें पळयलां नवें कितें सांगपाचें आहा तुमकां आमकां नाका त्या खातीर आमचो विरोध आसा ताका हिस्ट्री आसा आनी तो इतिहास लक्षांत घेवन आमी हाका विरोध करतात ओके तुमी तुमचे भितर थोडके भितर तुमचो विरोध कसो सांगला अनिल बाब तुमी सांगपाक हरकत ना कित्याक तुमी खुबश्या ह्या गजाली भितर ह्याच फेस्टिवलाक न्ही हाजी पयलीं बी हातूंत भितर इनवॉल्व आसात आनी खंय तरी हे लाड करता तुमी हे अत्याचार जे आसा त्या अत्याचाराचें उदात्तीकरण करतात आनी ताका लागून हो फेस्टिवल करतात जाका लागून आज तांकां उठून इतली जाणटेपणाक पसून ओपोज करचो पडटा I don't agree with this in principle. Our main objective is to take forward the uniqueness of the Goan identity that has been developed in Goa because of the 450 years of Portuguese rule on Goa and our Indian origin. And we have seen that there is a total blending of these two cultures, that European culture and Western culture, Eastern culture and Indian culture as amalgamated into one. And we find
the uniqueness of this culture in Goa. Through this uniqueness, we would like to take it further to make the Goan identity and take the benefit of the unique identity that you have got. Secondly, because of this, we would like to promote socio-economic development of Goa through this unique identity by going through European Union, through Portugal as a media. The basic intention of this is to take this forward, to take the benefit of what we are today. What has happened is the past, according to me. The thing is that the regime that because of which our freedom fighters suffered was Salazar time. Salazar time in 1974, Salazar was already brought down by the democratic setup, democratic regime. And one of the incidents that during that time, one of the bridge that was named after Salazar was totally taken off, and the name of the 25th April 19 name on the 25th April this name was given. So the present regime is totally against the Salazar regime, and present regime is totally a democratic setup, which we would like to take help of them and take our uniqueness forward. थोडक्या भितर तुम्ही सांगिल्लें आसा की कशे तरेन पयलीं सालाजाराची सत्ता आशिल्ली जाका ओपोज केल्लो आनी ताका तुमी बी तांचो कसो सपोर्ट ना, पूण आज डेमोक्रेटीक राज्य आसा, लोकशाय आसा आनी त्या हातूंतल्यान तुमी ही फ्रेंडशीप मुखार व्हरपाक सोदतात. मात मग तुमकां कितें दिसता ह्या सगळ्या गजालीचेर, म्हणजे तांचो अपोज आनीक ते आज हें करतात, ह्या दोनी भितर तुमी इन्वॉल्व ना, पूण एक तटस्थ नदरेन तुमी ह्या गजाली कडेन पळयतात. हाव डू यू लूक एट इट? कशे तरेन? म्हाजे कोंतान अशें इतिहास जो पळय आहा तो कोणाच्यान पुसून भायर उडोवपाक जायना. हांव मानतां 40 आनी 50 वर्सां फुडें पळय कितें जालें तें चुकीचें, आनी दॅट एप्लायज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलोनियलिजम. पूण हांगा अशें जाल्लें की आमची रिएक्शन कितें जाता की वी आर ट्रायंग टू ब्लेम द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ 450 years फॉर पोर्चुगीज रूल, वेल एक्चुअली द पास्ट इज द कॉज, नॉट द प्रेजेंट. आनी हें तर आमी केलें जायत. संवसार पळय आहा तो आमचो धाकटो जायत आसा. It is no more that world of political boundaries. They are also collapsing because of communication, because of media, because of transportation. हें पळय जालां तें करून तें पळयत जाल्यार Portugal कोण, it does not matter today. The world has to come together with a better understanding for building the future. आतां पळय आमकां कितें जालां ती the present what we are suffering is because of the past. I fully agree. But if we are going to build the future, we have to build a better present. And if we don't go on that line, we go on that. We are trying to avoid many things. Like in गोंयांत पळय आज पळय चलता, आमी सगळे पळय चलता, आमी म्हणटा भ्रश्टाचार चलता, मिनान लूट मारता, गोंयकार सोंपता, गोंयकार बारीक, हें तर सगळें जालां. तेचेर आमी आनी चड लक्ष घालपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांव पुर्तुगेजां सपोर्ट करना. मुगेले मुगे अंकल काजन खूब फ्रिडम फायटर आशिल्ले, बाबा खबर आहा. पूण म्हाका दिसता की आमी आतां एक वाट काडपाक जाय जाचे वरवीं वी पुर्तुगेजांक हांव बोगशिना, बट आय कंडोन देम. नो, आय कंडोन देम, बट I forgive them, but I don't condone them. But that is the past. But if you go only on the past, that we want to bring that past back again. दुसरी जे सांगपाचें म्हणल्यार आमी जे पळय म्हणटा फ्रिडम फायटरान मार गेलो मानता, झुजले, पुर्तुगेजांक त्रास दिले, पूण आमी आमचे भुरग्यांक ते शिकयना. आयज कोणाक कांयच पडोंक ना. आनी वेन दीस रिएक्शन पडटा इट लुक्स ओन्ली ए सॉर्ट ऑफ हेट्रेड. अशें जावपाक जायना. पूण आमगे इस्कोला भुरग्यांक ही हिस्ट्री हो इतिहास आमकां त्रास पडला, इतली पोर्चुगीजान सफर केलो तें शिकोवपाक जाय. म्हाजे कोंतान हिस्ट्री बुकांचेर एटलिस्ट 30% ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट टू 10th स्टँडर्ड आसपाक जाय. गोंयांत ना. वी आर टिचींग सम अदर हिस्ट्री. 30% ऑफ गोवा, 40% ऑफ इंडिया एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड. ही हिस्ट्री आमकां ना. पूण आमी कितें सांगूंक सोदता, सो इट एपियर्स वॉट एवर वी डू एपियर्स टू बी रिएक्शनरी. And it should not be reactionary, it should be progressive. Thank you. नागेश तुम्ही सांगपाक हरकत ना, कित्याक दोगांयनी आपले मत उक्तायले ह्या गजालीचेर. मत उक्तायली बरें आसा, पूण म्हाका एक सांगपाक जाय. आमच्या
खंवटे बाबान कितें म्हळें की पुर्तुगेज आनी वेस्टर्न कल्चर आनी इंडियन कल्चर सिंथेसीस ब्लेंडींग कितें म्हळें हें पळय जें आसा न्ही ही एक आमची गोंयांत फॅशन जाल्या तें वेस्टर्न आनी म्हाका सांग ब्लेंडींग खंय कितल्या लोकां कडेन जालें ब्लेंडींग जें म्हणटा की पुर्तुगीज कल्चर जें आमचे मदें आयलें आनी तें हांगा आसा आनी गोंयचें म्हणजे वेस्टर्न आनी इंडियन कल्चराचें ब्लेंडींग पळय म्हणटा दिस इज फॉल्स गोंयांत ब्लेंडींग खंय जालां गोंय ना राव सोंपयता गोंय म्हणटा तें फक्त ब्लेंडिंगाचेर ना 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 तें सोंपयता मरे गोंय म्हणजे पुर्तुगेजांनी जिकिल्ले पयले 3 तालुके न्हय ताजे परस मोठें गोंय आसा आनी म्हाका सांगात तुमी सत्तरी सांगे केपें काणकोण पेडणे हांगा वचून तुमी पळयात खंय ब्लेंडींग आसा पुर्तुगेजांचें पुर्तुगेजांक कोणें घरांत आपलो आसरो दिलो मुद्दो कळ्ळो आज मागीर कित्याक आमी ब्लेंडींग म्हणटा आमी आमकां ल्हान करतात कळ्ळो मुद्दो कळ्ळो आज गोंयांत इट इज सेड 10% हिंदुस्थानान भायले फॉरेनर टुरिस्ट जे गोंयांत येतात हे 10% गोंयान लोक येतात अबाउट 30 to 40 lakhs ऑफ गोवन इंडियन पॉप्युलेशन our brethren from other parts of the states come to Goa. Some of them just comes and they settle in Goa. They say the quality of life is very, very good. The statistics says the percentage of the people as compared to the population of Goa that comes to Goa is very, very high. Why they are coming? Because they are finding the homogeneity of the Eastern and Western culture in terms of food, dress, approach, behavior, friendliness is in Goa. I feel that is the main reason. तुमकां अशें म्हणपाक जाय की गोंयचें कल्चर जें आसा तें भारताच्या बाकीच्या संस्कृती परस वेगळी संस्कृती हांगा आसा जाचें सगळ्याक एट्रॅक्शन आसा आमचे कडेन भारतीय संस्कृती कंप्लिटली इम्बायड आसा बट ओवरऑल अबाउट दॅट वी हॅव गॉट द वेस्टर्न कल्चर इन दस वीच people find the difference when they come to here they find the difference. गोंयकारांचे जे रगत आहा ते फकत रगत एकूच पूण इतिहासाक पयलें जायत 450 वर्सांनी तेणी राज्य चलयलें आनी 200 फकत इंटिरियर बाकीचे भाग 7 आयचे पळय 11 तालुक्यांतले 7 आनी पयलींचे 3 तालुके म्हणजे चवथो तालुको जेन्ना 3 तेंप चलयल्ले त्या तेंपाची हिस्ट्री त्या तेंपाची मारामारी ती हे लाग्यांक लागूंक ना बाकीच्यांक कित्याक ते 250 उपरांत आयले बरोबर ना ते आयले 1780 उपरांत बट 200 ओन्ली 250 years रूल म्हणून हांगा पण मार हायलो साश्टी तिसवाडी आनी बार्देस तो मार तांकां लागूं ना आनी तेन्ना पुर्तुगेजाचे हिस्ट्री बदलली तेन्ना पयलीं कोलोनियलिझम आल्सो विथ अलॉंग विथ रिलिजन थिंगा रिपब्लीकूय जालें तेन्ना बदल जालो सगळो तेन्ना बदल जालो तेन्ना ब्राझील इंडिपेंडन्स मेळ्ळें सो मुद्दो एकूच म्हाका सांगा म्हाजें मत कितें की जेन्ना वतलो रिप्रेसीव रूल आशिल्लो आनी जे प्रेशर पडलो आनी इतिहास पळयत जाल्यार साश्टी तिसवाडी आनी बार्देस हें म्हणपा बरें दिसना म्हाका तें सत की कोण एकटो हिंदू पासून आशिल्लो इतले कन्वर्शन जाल्ले आनी हेर पळोवन गेले आनी क्रिस्तांव जे जाल्ले ते ट्रेडिशनल मानताले की ते पुडवी घालपाचें हे तुळसी मानपाचें आनी तेन्ना इन्क्विजिशन येयलें आनी तांकां मारले क्रिस्तांव जातले देखून मारले बिकॉज ट्रेडिशन कॅन नॉट बी जस्ट बट इतू रिप्रेशन आसतना आयज आमी तेचेर वचोन डिविजन जालें म्हूण कल्चरल शिफ्ट हो शिफ्ट जालो आमी तर एकमुखाक झगडपा जाले आमचे रगत दोन भाशेन जातलें आनी आयज गोंयची परिस्थिती अशी म्हाका दिसता म्हाका धर्म लागना जात लागना कांय गोंयकारपण पयलें की आमी एक वाट काडपा जाय कशी आमी खूंय आमी हे मेळोंक शकता सो बेसिकली म्हातांनी तुका अशें म्हणपाचें आसा की हे सगळें ऑपोजिशन करून तातूंतल्यान कल्चरल डिवायड वाडटा जी ती युनिटी करता ती युनिटी चड गरजेची वा ती आसची हांव ती युनिटी जेन्ना म्हणटा हांव पोर्तुगेजा लागून न्हू ही युनिटी आमची मदीं आसा म्हाका एक सांगपाचें दिसता एक्सक्यूज मी